व्यक्ती काल सांजे पुलिसांनी सुलेमानाक परतो अरेस्ट केलो. आता जो सुलेमानाचो इन्सिडन्स गेली जवळजवळ 10-12 दीस गोंयांत गाजता तितून सरकाराचे पितळ हे उगडे जाल्ले आसा. म्हणजे सरकाराची नाचक्की जाल्ली आसा. हे सगळे गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकारांक जर तुम्ही विचारत जाल्यार सर्वसामान्य गोंयकाराची ही भावना आसा की यांची पितळ हे उगडे जाल्ले आसा. आता ते पितळ उगडे जाले नंतर तेजो मातसो पडदो कसो धांपप हे म्हाका दिसता सरकाराचे षडयंत्र चालू आसा. म्हणूनच खरें म्हणचे जाल्यार ज्या व्यक्ती खातीर ज्या दोन मनशां खातीर हो खरी गोष्ट जी सुलेमान सिद्दीकीन जी लोकां समोर हाडपाचो प्रयत्न केलो जो पयलो व्हिडिओ व्हायरल करून तेज्या नंतर आज खरें म्हणचे जाल्यार म्हणजे सर्वसामान्य मनशाची अशी भावना आसा की चोराक सोडला आनी संन्यासाक हांगा हाडून बसयता अशी सर्वसामान्य लोकांची भावना आसा. आनी हे षडयंत्र जे सरकाराचें आसा ते विरोधकांचो आवाज बंद करपाचो दाबपाचें षडयंत्र आसा. ह्या व्यक्तींनी म्हणजे आज अशे लोकां मदीं चर्चा आसा की अमित पालेकरांचो सुनील कवठणकरान कितें म्हणून येदो मोठो गुन्हो केलो, कितें म्हणून येदी मोठे क्रायम केले की तांकां आज हांगा समन हाडून तांकां बसयता. ते बाकीचे कोण तेंच्यांनी नांवां घेतलेली आसा सुलेमान सिद्दीकीन तांकां आज पर्यंत हाडून ना, तांकां विचार सुद्दां करूना. म्हणजे सरकार हो सूड बुद्धीचें राजकारण घेवपाचो प्रयत्न, विरोधकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न आनी त्याच्या पलीकडे तर हांव सांगूंक सोदता की सरकार भारतीय जनता पक्षाचो सरकार बहुजन समाजामदी जे नवे नेतृत्व जावं शकता म्हणजे बहुजन समाजान जे नवे नेतृत्व विरोधी पक्षांनी जावं शकता तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न आसा. तुम्ही आज बहुजन समाजाचे नेतृत्व आम्ही तर कित्याक म्हणटा आज हे सुनील कवठणकर आणि अमित पालेकर हे जे बहुजन समाजातलो प्रमुख घटकातले जे प्रमुख घटक आसा बहुजन समाजामदी खास करून भंडारी समाज हे दोघी लिडर आणि ते आज तांकां बीजेपी खंय तरी वायट दिसता आणि बीजेपीचे षडयंत्र आसा. कारण तुम्ही आज त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान तर बहुजन समाजाचे लिडर खूप आसा पूण त्यांची परिस्थिती पळया, त्यांचे कथ खंय आसा. आज त्यांचो फक्त वापर राजकीय स्वार्था खातीर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार करता आणि म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक आणि सरकाराक खंय तरी भय निर्माण जाल्लो आसा की नवे बहुजन समाजाचे नेतृत्व ह्या गोंयांत तयार जावपाक जायना. तांकां खंय तरी तांचो आवाज बंद करून तांकां अशें हॅरेसमेंट करप हे म्हाका दिसता षडयंत्र भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान चालू केल्लें आसा. त्या खातीर हांव खास करून बहुजन समाजाच्या लोकांक उलो मारता की तुमचे दोळे उगडा. ही जी आज परिस्थिती गोंयांत जी चालू आहा बहुजन समाजाक काबार करपाची आज तुम्ही दोळे उगडपाची गरज आसा. हे सिद्ध जाता विनाकारण ज्या व्यक्तीन कसलेच क्रायम करूना ताका आज 4-4 वरां 5-5 वरां पुलीस स्टेशनार हाडून बसप आनी तेजी चवकशी करप त्याच्या व्यतिरिक्त जे खरे नांवां घेतल्या तांकां सोडप हो कसलो न्याय. अशें केन्नाच सरकाराचें आमी पळोवना. अशी सरकाराची सूड बुद्धीचें राजकारण हे इतक्या सकयल्या लेवलाक आमी केन्नाच पळोवना. आणि सूड बुद्धीचें राजकारण केल्या नंतर आमी पळयलां की श्राप हे कशें मेळ्या नंतर कोणाची कशी परिस्थिती जाता. हे सूड बुद्धीच्या राजकारणाचो तांकां जो कितें प्रत्युत्तर मेळपाक जाय जे कितें परिणाम मेळपाक जाय ते तांकां अवश्य परिणाम मेळटले. आनी 2027 इलेक्शनाक तुमी पळयतले हाचे परिणाम की तांकां जे सूड बुद्धीचें राजकारण तेंच्यांनी आपली जी असफलता आहा म्हणजे ज्या जाग्यार ते असफल जाल्ले आसा म्हणजे ते खंय तरी लिपोवपाक कोणाक तरी बळी दिवप, कोणाक तरी एक आपलो हाडप आणि विनाकारण ताका त्रास करप आणि खास करून विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक त्रास करप हे अत्यंत निंदनीय आसा.